आणि आता खबरो विस्तारात गोंयांत पावस सुरू जावन एक म्हयनो जायत आयलो आणि फाटले 2-3 दीस जाले गोंयांत पावसान बरोच नेट धरला। पावस पडिल्ल्या दर्या खळपावपाक लागला, देखून सरकारान पर्यटकांक तशेंच थळाव्यांक दर्या देगेर वचपाक मनाय घातल्या। मात ही बंदी घालून लेगीत आयतारा सकाळीच कळंगूट दर्यावेळेर पर्यटकांची बरीच गर्दी दिसून आयली। फकत गर्दीच न्हय जाल्यार ह्या पर्यटकांची दर्या देगेर धुमशाणां घालप चालू आशिल्ली। दर्याचेर भरती आसून लेगीत दर्यादेगेचेर पर्यटकांची भरपूर प्रमाणात गर्दी जाल्ली दिश्टी पडली। नेटान मारपी ल्हारांक लेगीत हे पर्यटक भियानात अशें दिसून आयले। इतलेंच न्हय जाल्यार बऱ्याचशा पर्यटकांच्या हातांनी सोऱ्याच्यो बाटल्यो आनी दुसऱ्या हातीन पेटयल्लीं सिगारां दिसून आयलीं। दर्या खवदळिल्लो आसतना हे पर्यटक नशा करतात आनी दर्याचेर वचून धुमशाणां मारतात आनी थंय आशिल्ल्या दृश्टी जीव रक्षकांचे लेगीत कांच आयकनात, देखून प्रशासनान हाचेर लक्ष घालचें अशें कळंगूट जीव रक्षकान मागणी केल्या। आमचे पॉइंटार लायफगार्ड असतात सगळे, पण ह्यो ट्युरिस्ट हा पळय लोक सोरो पियान येता आनी लायफगार्ड तांकां सांगतात दर्या बंद आहा, गव्हर्मेंटासून सगळे बीच न्हांवपाक बंद केल्यात। बट ट्युरिस्ट सोरो टायट जावन बॉटली उडयतात आनी जाय तशें उदकान वयतात, लायफगार्डांचे आयकान घेयनात। मागीर आयकना आनी दर्या चडूच खदावलो आहा, लॉक जाल्लो आहा, सगळे व्हडे व्हडे पडल्यात आनी उदक सगळे भितर ओडून घेता, लोक पळोवन आयकना। आनी आयकना जाल्यार आमी डायरेक्ट पुलिसां कडेन हँड ओवर करतात आनी पुलीस बीन आमकां कॉपरेट करतात, हेल्प करतात पुलीस। बिचार अशी एक्चुली दिवपाचें न्हू आल्कोहोल, कित्याक एक अशे ग्रूप मीट येतात ते चड पियाले काय तांकां सोरो लागलो चडलो तकलेक, मागीर ते कितें करतात खेळटा खेळटा एन्जॉयमेंटान ते बॉटली बीन फोडटात आनी धाकटे बसत्या पांयांनी आमी सुद्दां भोंवतात आनी ट्युरिस्ट बीन धाकटी धाकटी भुरगीं आमकां खूब फर्स्ट एड गावता। हे भुरग्यांक बीन लागतात काची बॉटल फुटलेली ही लागतात, कोण धांवता एन्जॉयमेंटान एक्सायटमेंटान, सो तांकां ते लागतात आमकां फर्स्ट एड केसी बीन खूब येता। सो